बागेबंद पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलां म्हूण काळजांत थावन बावार्द दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. काळजांत थावन बावार्द दवरून आमी देवाक मानवलोली जाता. तोंडान वळखून घेवन आमकां तारण मेळटा, कित्याक ताचेर बावार्द दवरतात ती सगळीं कदींच लोचयेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक मनशां मदें कसलीच अंतर आनीक ना, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. इस्रायल प्रजेक नीब ना, म्हणटच ताचेर बावार्द दवरलो ना जाल्यार ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार बावार्द दवरतली कशी. संदेश परगटपी नासतना आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतली कशी. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, शुभ खबर परगटतात तांची पावलां कितलीं सोबीत. पूण शुभ खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटला ते कोणें मानून घेतला. म्हणटच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावार्द उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो संदेश तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत पडला कारण शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजलो. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळांत देवाची मोहिमा व्हड न्हिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब: शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब: शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार: Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसली खाळवी करतलो. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलाच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक
पेद्रूक म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत पालगेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापाच्या सांगाता आपलो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेंच होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ आनी रोखडेंच जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. नियाळाक आदार. आयचे शुभ वर्तमानान अशेंच कितें आमी आयकलां आनी रोखडेंच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. ही जेजूचे उतरांची पदवी. एक आवयन आपल्या भुरग्याक खेळ सोडून घरा येवंक ताका खाणां आनी वस्तूंची आशा दाखयली आनी ताचो भुरगो रोखडेंच तिचे बरोबर घरा गेलो. पूण जेजून ह्या चार कारव्यांक कसल्याच वस्तूंची आनी आपल्या राज कारबाऱ्या पदवेचो जागो दितलो म्हूण सांगून ना. तरी आसतना हे 4 कारवी जेजू फाटल्यान आपली खाशांची जाळां सोडून रोखडेंच गेले. जेजू तर आमचे मोगा पासत खुर्सार मेला, जाल्यार आमी जेजू पासत ताचे मोगा खातीर सोडून दिवंक कितलीं कबूल आसाव. संवसारी वस्तूंक आनी बुलवण्यांक आमी चिटकून आसाव न्हय. आदली दुस्मानकाय सोडून दिवंक, रोखडेंच बोगसणें दिवंक आमी कितलीं राजी आसाव. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. पातकाक आनी गरज न्हय त्या वस्तूंक चिटकून रावचें आनी आमी सगळें सोडूंक वावुरया.